मोगाचे इश्टानो, एक तरणाटो आसलो आनी हो तरणाटो आपली आवयक सदांच म्हणटालो, हांव व्हड जातलो आनी बरी सर्वीस करतलो आनी आपलो घोराबो सांबाळटलो. पूण ही तरणाट्याची एक असोकताय आसली ती म्हणल्यार ताचे इश्ट बरे नासले आनी ताची आवय ताका सदांच सांगताली, अमक्याच इश्टा बरोबर तूं भोंवनाकाय. पूण तो आपले आवयचें आयकना आनी एक दीस असोच आपल्या इश्टा बरोबर तो वेता आनी ते दोगांयनी एक्सिडेंटाक सांपडटात. कितें जाता काय, जो इश्ट तो बायक चलयतालो तो थंयच ऑन द स्पॉट सोंपता आनी हाका हो सिरियस आसा म्हूण हॉस्पिटलांत घालता. जायतो तेंप तो हॉस्पिटलांत उरता आनी लास्टाक तो बेड रिडन जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एक्सिडेंटाची पुलीस केस जाता आनी पुलीस जेन्ना ताचे आवयचे भेटेक वेता तेन्ना ताची आवय एक तरणाटीच कशी आसली, पूण जायत्या वर्सांनी तेवशिल्ल्यान तो पासार जातालो आनी हो पुलीस परत ते आवयचे भेटेक वेता आनी तेन्ना विचारता, तुजो तो चेडो एक्सिडेंटाक सांपडलेलो तो कसो आसा. तेन्ना ही आवय अशी म्हणटा, तो त्या दिसाक मेल्लो जाल्यार हांव सुटपाची, तो त्या दिसाक मेल्लो जाल्यार हांव आयज सुसेगाद आसपाची. ही उतरां हे आवयच्या तोंडांतल्यान कित्याक आयलीं काय? एक आवय आपल्याच पुताक आपल्याच पुताचें जिवीत तो मेल्लो जाल्यार म्हूण कित्याक मागता काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय देवाचें आपोवणें स्विकारूंक, तरणाट्यांक आकारूंक, बोरवशाचे नमुणे आमी जावया. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जर तर आमी नदर मारल्यार मातेवाच्या पुस्तकांतलें तें घेतलां आनी हातूंत आमकां जेजू कितें सांगता, जो कोण मनशां हुचेर म्हाका मानून घेतलो ताका म्हज्या बापा हुचेर हांवूय मानून घेतलो. एके भाशेन जेजू म्हणूंक सोदता, जो कोण म्हजें आपोवणें स्विकारतलो, आपलें दिलां तें आपोवणें घेवन ह्या संवसारांत पावलां मारतलो, ताका बापा फुडें आपूण जावन मोहिमा फावो करतलो. आनी आयज हांगासर आमी जीं वडील आसात, जीं आवय बापूय आसात, आमचें कार्य कितें काय? आमच्या तरणाट्यांक आमी बरें तें आपोवणें विचून काडूंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान उलो करता. भाग्यवन फ्रांसीस सावेर, ताच्या जिविताचेर जर तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां कितें दिसून येता काय? एक तरणाटो कसो, ही हॅड लॉट ऑफ ड्रिम्स, लॉट्स ऑफ एस्पिरेशन. जायते हावेस ताचे आसले, समाजान कोण तरी तो जावंक सोदतालो, पूण ताच्या इश्टाच्या उतरांतल्यान ताचे एके भाशेन दिशाच बदल्ली, ताचें चिंतप बदल्लें. ताच्या इश्टान पवित्र पुस्तकाची उतरां ताच्या फुड्यांत दवरलीं आनी खंयची गाय ती? मार्कोच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरांत 36 वळीन आमकां ती मेवता. आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो ओत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही उतरां ताच्या मनान गळत आसता आनी हाकाच लागून तो फावो तें आपोवणें आपणाक विचून काडटा आनी जेजूचो एक धर्म परगोडणार जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही घडणी जी आमी आयकल्या, आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां आनी फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर नदर मारून आमकां कितें आमी घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज आमकां देव उलो करता आपलें आपोवणें स्विकारूंक आनी ह्याच आपोवण्या प्रमाणें आमी आमची पावलां मारूंक. तर पयले सुवातेर आमच्या तरणाट्या पासत आमी मागुया. जायतीं आमची तरणाटी बेकार आसता आनी जायते फावटी तीं हांव म्हणटलो आसलो कोश्टाक सांपडटा, आडकोळींक सांपडटा, त्रासांक सांपडटा, जायत्या वायटाक तीं सांपडटा. कित्याक काय? आमी जायते फावटी अशें म्हणलोलें आयकलां, एम्प्टी मायंड इज डेवल्स वर्कशॉप. आयज आमचे तरणाटे जायते बेकार आसात आनी कितें करचें तें तांकां कळना म्हणटोच ते वायटाक सांपडटात. वायटाक सांपडल्यार हांव म्हणटलो आसलो, तुमचो आदार तांकां जाय. भोव करून माय पायचो आदार ह्या तरणाट्यांक त्या वेळार जाय. वायटाक ती सांपडटा पूण तुमी तांचो सांगात सोडूंक फावना. जायते फावटी आमी आवय बापाय कशीं कितें करता काय, शेजाऱ्याचें आयकता, अमक्याच मनशाचें आयकता आनी आमच्याच भुरग्यांक आमी काला घालता. जंय तांकां आमचो सापोर्ट जाय आसता, आमी तांकां कान दिवंक जाय आसता, आमी दुसऱ्याचें आयकता आनी आमच्याच भुरग्यांचेर बोगलांटां घालता. तर आयच्या दिसा आमी मागुया, आमच्या तरणाट्यांक आमी कान दिवया आनी तीं कितें सांगतात तीं चुकल्यार देखून तांकां आमचो सांगात दिवया. दुसरे सुवातेर बऱ्यो त्यो इश्टागोती आमी जोडुया आनी भोव करून आमच्या तरणाट्यांक आमी आदार दिवया, बरें ते इश्ट विचून काडूं. सुरवातेक जी आमी घडणी आयकल्या तितून आमकां दिसून येता, वायट इश्ट मेवलो तेन्ना ह्या तरणाट्याचो परिणाम कितें जालो तो. पूण भाग्यवन फ्रांसीस सावेर तोय तरणाटो आसलो, ताका बरे इश्ट फावो जाले
आनी ताचें एके भाशेन चिंतप बदललें आनी आयज ताचो परिणाम कितें तो सांज जावंक पावलो. हाकाच लागून बरे ते इश्ट आमी सगळीं वेंचून काडुया आनी जेन्ना आमकां बरे इश्ट फावो जातात आमचें संवसारी जिवितूय फावो जाता म्हूण आमकां कळोन येता. आनी तिसरी सुवातेर आमचें गोराबे मागण्याचें करुया. भाग्योन जुआंव पावल दुसरो अशें म्हणटालो, आ फॅमिलीज आर द डॉमेस्टीक चर्च. दर एका गोराब्यान मागण्याचें वातावरण आसूं दी. दर एका गोराब्यान एके भाशेन आपोवणें स्विकारून आपोवणें तिरावूंक वावुरता तसलीं आवय बापूय आमी जावची. आनी जितले पावटी आमी आमच्या तरणाट्यांक फावो तें आपोवणें स्विकारूंक आदार करतलीं, फावो तें आपोवण्या पुरवीं चलोवंक आदार करतलीं, तितलेच पावटी आमी म्हणूंक येता आमचो गोराबो जावन आसा एक फिरगोस. आ हावस ऑर आ फॅमिली इज अ डॉमेस्टीक चर्च. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या भोव करून तरणाट्यांक तुमी आदार दिवचो, फावो तें देवाचें आपोवणें स्विकारूंक, क्रिस्ती आपोवणें स्विकारूंक आनी हेंच आपोवणें स्विकारूंक ह्या समाजान आपली पावलां मारूंक. भाग्योन शावराचे मजतीन आमकां सगल्यांक आनी भोव करून तरणाट्यांक कृपा आनी बळ मागुया.